बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवीं आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. मगाळ काश्या फिरगज घरानो तशेंच सर्व सारिताच्या भक्तिकानो सारिता आमच्या पात्रोनांची परब आमी या म्हयन्यांत 22 तारीखेर संभ्रमच्या ह्या संदर्भाचेर फेस्ताक तयाराय जावन 3 दिसांची त्रिदोम भक्तीपण आदारच्याक आमी संगता मेळ्ळ्या आनी आयचो दुसरो दीस जावन आसा. आनी ह्या दिसा आमी ह्या त्रिदोमा वेळार सारिताची मजत मागोवन आमकां सर्वांकी चड आनी चड दयाळायेचें देणें लाभचें पासून मागया. आनी आतां आमी प्रस्तावन आयकुया. आज त्रिदोमेच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसा. मोग मैपास आनी दयाळाय ह्या विशयांत आज आमी नियाळ करता. सारिता ह्या संवसारी कुटुंबांत जियेल्ली आसता तसो तिणें व्हरतो मोग केलो. मैपासान तांकां सांगाता दवरूंक प्रयत्न केले आनी निमाणें व्हरते दयेन तांकां देवाक भेटयलें. सारिताची मजत मागच्या ह्या वेळा आमच्या कुटुंबादारा सवे मोगा मैपासान जिवोवंक आदार फावो कर म्हणून मागया. ह्या कोविडाच्या परिस्थितींत कोरोनाक वळख जाल्ली पिडेस्तां आमच्या कुटुंबांत वा आमच्या बोवारी आसात तर तांचे थंय मोग मैपास दाखोवंक आनी दयाळान तांची सेवा करूंक देवाची मजत सारिता आमकां जोड दिवं दी म्हणून मागया. मगाच्या बाबा भयणीनो आतां आमी देवाचें उतार आयकुया. आनी ह्या देवाच्या उतरा मारिफात कशें सुमी आमचे लागीं उलयता आनी आपणाचो संदेश आमकां दिवन आमी आमच्या जिणयेंत दयाळायेन बरयल्लें मोगा मैपासाचें जावंक तो आमकां खंयच्या रितीन प्रेरण दिता तें आमी आतां आज आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ही खबर आयकतास जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटस लोक शहरांत तावन पांय वाटेन हरिहरीनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येतना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळय उतरलो. लोकांक दाणसोड हडल्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हाती घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटलें
समेस्त जेवन ददोशी जाले उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं बर्न काडलीं स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भावा भयणीनो, आमी कोविडाच्या ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आसाव आनी ह्या संदिग्ध परिस्थितीक लागून कशें लोक विविध तरांच्या कश्टां संकश्टांक बली जाला तें आमी जाणाव. आमच्या बोवारी आमी पळयता लोक काम नासतना, दिसपडतो आदाय नासतना आनी थोड्यांक तांच्या गांवाक पाटी वचूंक जायनासतना विविध तरांच्या कश्टांक संपडलेले आसात. खाण जेवण पिवण थोडे पटी रावोंक आसरो नातल्ली तसली परिस्थिती आसा आनी आस्पत्रेक गेल्यार थंयसरी तांकां जायती सवलतां मेळनासतनाय मनीस कश्टता हे आमी ह्या दिसांनी पळोवची तसली ही एक परिस्थिती. आनी असल्या एका परिस्थितींतय लोक एकामेकाक आदार दिवचें तें आमी पळयता. कितलेय व्यक्ती वैयक्तीक रितीन, कितलेय संघटना संगता मेळोवन तांची संपन्मुळां उट्ट करून आनी समार संस्थे सकड संगता मेळोवन लोकांक पावचे तसलें खाण दिवचें, पिडेक वखद दिवचें, आस्पत्रेक व्हरचें आनी थोडे पटी मरण पावल्ल्यांची मोर्नां करचें तसलें आमी ह्या दिसांनी पळयता. आनी अशें ह्या सर्व मरिफात माया मोग मात्र न्ही, एकामेका दयाळाय तांणी दाखोवची आमी पळयता. आनी आज आमी नियाळाक घेतिल्लो विशय तोच जावन आसा माया मोग आनी दयाळाय. आनी विशेश करून आयचें वाचाप सुवार्त आमी आयकल्ली आनी ह्या सुवार्तेंत आमी पळयलें जेजू लोकां तावन पयस गेलो, वरे विंगड सुवातेक तो गेलो आनी वरे विंगड सुवातेक तो गेल्लो लोकां तावन धांवन वच जाय म्हण न्ही, बगार ताच्या बापा लागीं सांगत मागणें करच्याक, थोडो वेळ ताणें मागण्यांत करसूंच्याक आनी ताच्या शिसांक जें कितें वैयक्तीक रितीन शिकोवन दिवच्याक. पूण लोक ताची पाट सोडिना जालो. ताच्या फाटल्यानच तो गेलो आनी हेचें वाचाप कितें म्हणटा, हरिहरिनी पाट धरून गेलो आनी अशें पाट धरून गेल्ल्या त्या लोकांक पळयतच जेजूचें मोन ताचें काळीज कळवळ्ळें म्हण पवित्र पुस्तक सांगता. दोणी वयलो सकला देंवतना तें एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी ताका बिरमोत दिसली मात्र न्ही. ती बिरमोत ताणें ताच्या कार्यांत ताणें दाखोवन दिली आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. म्हणजे जेजू खाली उतरांनी मात्र बिरमोत पावता मात्र न्ही, कणवळाय उसारता मात्र न्ही, बगार ताची दयाळाय करण्यांनी थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा आनी ती करण्यांनी तो दाखोवन दिता. तितलें मात न्ही, तो सगळो दीस लोक ताचे सांगातास रावलो आनी जेजून तांकां शिकयलें आनी जायते सर्गींच्या राजाक संबंदीत शिकोवण दिल्ल्या उपरांत सांज जाल्ल्या जाता आसतना जेजूचे शिस जेजू लागीं येवन ह्या लोकांच्या जेवणा विशयांत कंद करूंक लागले, हांकां आमी कितें जेवण दिवयेत, आमच्या लागीं कांयच ना म्हूण. आनी जेजून दिल्ली जाप इतलीच, तुमीच तांकां कांय तरी खावंक दिया, तांणी पाटी वेचें नाका म्हूण. आनी शिसांनी म्हळें आमच्या लागीं कांयच ना, खंयच्या रितीन तांकां आमी आदार दिवचो. पूण जेजूनच तांकां एक वाट दाखयली आनी म्हळें तुमच्या लागीं कितें आसा तें हाडून येया. आनी ताणें म्हळें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो मात्र. आनी जेजून कशें 5 उंडे घेतले, 2 मासले घेवन अर्गां दिवन सक्कड लोकांक तें वांटून दिलें. आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, थंयसर त्या दिसा जेवल्लो लोक दादलेस 5,000 जातीत म्हूण. तशें म्हळ्यार
थंयसर कितलोगी लोक आसलो 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी जेजून 5,000च्याकय चडीत लोकांक त्या दिसा जेवण दिलें आनी अशें ताचें कणवळें काळीज त्या लोकांक थंय दाखोवन दिलें. जेजूचें काळीज फकत बिरमतीन बरयल्लें मात न्ही, ताच्या दयाळ्याच्या करण्यांनी तें परिवर्तीत जालें. आत्म्याच्या कणा बराबर कुडीची भलायकी, कुडीच्या बुकेचें गरजेचें खाण ताणें तांकां पावीत केलें. अशें व्हड असर हें करून त्या लोकांक थंय ताचें उदार मोन ताणें दाखयलें. सामार्काच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत आमी वाचतां, जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें, कित्याक गवळी नातल्ल्या बोकऱ्या बरी तें आसलें देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. मातेवाच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत आमी वाचतां, जेजूचें काळीज कणवळायेन भरलें, कित्याक गवळी नातल्ल्या बोकऱ्या बरी तें घुस्पडून आनी बिजडलें. मातेवाच्या वांजेलांत 20व्या अध्यायांत आमी वाचतां, 2 कुर्डे जेजू लागीं काकोत मागतात, आपणाक दिश्ट दी जय म्हूण मागतात. जेजून तांकां कणवळायेन आपडलें आनी तक्षणच तांकां दिश्ट मेळ्ळी म्हणून सुवार्ता आमकां सांगता. अशें जेजूचें सगळें मिसावूस लोकां थंय बिरमतीन बरयल्लें. कणवळाई दयाळाय दाखोवचें तसलें, पेल्याच्या जिवितांत संतोश भरीत तांकां करचें तसलें आनी अशें जेजू ह्या संवसारांत ताच्या बापाची म्हणजे सर्गींच्या बापाची दयाळायेचें एक मुखामळ तो जावन पावलो. म्हज्या भावा भयणीनो, आज आमी रिताक मान करणं हें भक्तीपण आदारतां. सांत रिताच्या जिणे विशीं आमी नियाळ करता आसतना तिच्या कुटुंबा जिवितांत मस्त कश्ट तिका लाभल्ले. विशेश जावन तिचो घरकार तो ताची खुनी जाल्ली आनी खुनी जाल्ल्या वेळारच तिचें काळीज बगसाणें थंय गेलें आनी तिणें कशें जेजून कुर्सार थावन ताका कश्टिल्ल्यांक कुर्सार मारिल्ल्यांक बापा लागीं मागोन म्हळें, बापा तांकां बक्षी. तसल्याच उक्त्या काळजान आनी सगळ्या मनान सांत रितान तिच्या घरकाराची खुनी केल्ल्यांक बगसाणें दिल्लें. तितलें मात न्ही, सांत रिता तिच्या सर्व कश्टांच्या कुटुंबा जिविताच्या संदर्भाचेर कशें जेजून उपादेश दिलो आनी म्हळें, जें कितें म्हज्या अती ल्हाना भावा भयणीक तुमी करतात तें म्हाकाच तुमी करतात. हो उपादेश तिणें तिच्या जिणयेंत पाळन दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिलो, पिडेस्तांची भेट केली आनी अशें एकामेकाच्या गरजांनी पावोवन देवाची दयाळाय, देवाची कणवळाय, देवाची काकोत तिणें त्या लोकांक दाखोवन दिली. आनी अशें ह्या मारिफात सोम्यांच्या त्या दयाळायेक ती एक उत्तम साक्ष जावं पावल्या. आज आमी तिका विशेश रितीन भक्तीन मान करता आसतना जें कितें तिचें थंय आसलो तो दयाळायेचो कणवळायेचो तो शेगूण आमी आमच्या जिणयेंत जियोंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी विशेश जावन ह्या कोविडाच्या संदर्भाचेर आमी पळयता वैयक्तीक रितीन थोडे व्यक्ती, समाज संघटना आनी संस्थे एकामेकाक आदार दितात, कुमो करतात. खाणा जेवणाक जावयेत, वस्तेक जावयेत, वखदांक जावयेत आनी हेरांक थोडेलें कावन्सिलींग करून तांकां भिरांत आसलेल्या वेळार तांकां धैर्य दिवचें आनी अशें विविध रितीन लोक एकामेकाच्या गरजांनी पावता आनी एकामेकाक आदार दिवन आसात. तर आमी कितेंय करूंक जाता गे, खंडी जावनी आमी तें करूंक जाता. कित्याक आमच्या शेजारा जावयेत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत या आमच्या बोवारे अशेंत ह्या पिडेक लागून कश्टले जावं पुरो वा हे लॉकडावनाक लागून कश्टांचो लोक आसात. आमी खंयच्या रितीनी आदार दिवंक जाता, तांच्या कुमकेक आमकां येवंक जाता. नाजाल्यार आमचे कुटुंबांची मनशां आसात, आतां आज कुटुंबांत भेट करूंक आमकां अवकाश ना, भायर वचूंक अवकाश ना. एक फोन करून तांचे लागीं उलोवचें, तांच्या भलायके विशयंत आमी तांचे लागीं विचारचें आनी अशें एकामेकाक बुजावण दिवंक
एकामेकाक धैर्य दिवंक आनी एकामेका वसोतूंक आमकां मागोवंक आनी ह्या मरिफात बुजावण दिवंक मात न्ही आमी दयाळायेची मनशां जावंक खंडीत जावनी आमकां जाता तें देखून मोगाच्या भावा भयणीनो सारिता आमकां समेस्तांक एक श्रेश्ठ देख आनी आदर्श जावन आसा माया मोगाक आनी दयाळायेक आनी तीच दयाळाई आमच्याय जिणयेंत आनी विशेश करून ह्या संदर्भाचेर आमी जियोवच्याक सारिताची मजत आमी मागया आनी हाचे मरिफात देवाच्या ह्या सोम्यांची दयाळायेची हातेरां आमच्या बोवारीं जावन आनी एकल्याच्या जिवितांत संतोश दिवंक आमकां जाय तो आदार आज आमी सारिता मरिफात जोडून घेवया. आमी आमच्या विविध गरजां बसोत मागोवन आमची मागणी बापाक समर्पण दिता आसतना सरितेनी सर्गींच्या बापाचो आदार आमकां लाभचे बसोत मागया. सर्गीच्या बाप्पा पोवी सभेच्या मुनेऱ्यांनी तुज्या मोगाचो अनुभव जण आपल्या शिकोवणी आनी देखी वरवीं जेजूच्या स्वार्थेचे मिसांव मुखारून व्हरूंक तांकां घटाय आनी प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्या आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजेवंताच्या गरजांक पावची प्रगतीची आनी शांती समाधानाची समज रुपीत करूंक निस्वार्थी चिंतपान आनी दयाळ्यान तांकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर कुटुंबाच्या संध्यांनी देवाच्या उतराच्या बळान कुटुंबाच्या तेरसा मरिफात मागण्यान आनी मोगा मैपासान कुटुंबाचो एकवट सांबाळून आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आख्ख्या संवसारांतल्या फिरगजबीगारांक गवळीक परिशदेच्या संघ संस्थेच्या संध्यांक तूं तुज्या विस्तार आशिर्वादांनी भर. ताणें घेवच्या मुखेलपणाक दिवच्या मार्गदर्शनाक आनी निस्वार्थी सेवेक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दिसपडतो वावर करून पोटाची भूक थांबयतले सबाज जण आज काम नासतना कश्ट जातात. तांचेर दयाळ्याची दिश्ट घाल. पावंट आशिल्ल्या 6 लोकांनी मोगा मैपासान बरोवन दुबळीकायेन कश्टतल्यांच्या गरजांक पावोवंक उदार मोड आनी उसवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर गांवांत तशें परगांवांत वावर करतल्या सर्वांक दिसपडतो ग्रास कामांत भद्रती बरी भलायकी आनी तांची जबाबदारी बऱ्यान पाळोवंक शाती समर्थी फाटय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. घडी मौनपणे आमच्या सर्व वैयक्तीक गरजां इराद्या बसोत मागया. सारितान आमची फिरगज 85 वर्सां राखल्या सांबाळल्या आनी मुखारी सर्गजेंतल्या सर्व कुटुंबांक ती राखून दी सांबाळून दी ह्या पिडेंतलें निवारण दी म्हणून सर्व कुटुंबांच्या गरजां इराद्या बसोत मागया. आमच्या फिरगजेंत सुमार जाणां भाव भयणी ह्या कोवीड पिडेंत ती आसात तांचे बसोत मागया. सारिताचे मजतीन तांकां सर्वांकय बरी भलायकी मेळोवंक तांच्या कुटुंबा संगतात आनी रावून जियोन संतोश पावोवंक तांकां फावो जावं म्हूण मागया. भोदयाळ बापा आज आमी तुजे मुखार दवरली ही आमची कल्ती प्रार्थना तूं मानून घे. संत रिताक आमच्या फिरगजेची पात्रोन करून तुवें दिल्याय आनी तिचे मरिफात विविध आशिर्वादांनी तुवें आमकां नेटयल्याय. तिचे शिगूण आमी नियाळता आसतना त्याच शिगुणांचे जिवीत आमी बांदून हाडूंक आनी ह्या मरिफात विशेश जावन एकामेकांतय दयाळायेची मैपासी जिविताची आमी जावन
तेंच तुजें दयाळाचें मुखामळ ह्या संवसारांत जावच्याक तिचे मारिफात तूं आमकां तुज्या आशिर्वादांनी बरें म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. भक्तीपणाचो हो दुसरो दीस आनी आतां आमची पात्रोन सारिताक आमची मागणी आमी समर्पण दिवन तिची मजत आमी मागया. हे सारिता कॉवेंतांतली बागी एकसुरी जिणी जायतीं वर्सां जियोन विशेषपूण तुवें जोडली. चड कर्ण कुरसायलेल्या सोडवंदरान आपल्या मस्तकाच्या कांट्यान तुज्या कपालार गाय कंसोवन तुका मान करचें विशेष देणें तुका फावो जालें. ताच्या मोगा पासत 15 वर्सां जायते कश्ट आनी दंडवण तुवें सोंसलीं. हें सर्व तुजे कश्ट मुखार घालन मागता आमी तुजे लागीं. पातयेणेन तुजे सशीन धांवून येवच्या तुजी कुमोक आनी आदार सोदच्या भावा भयणीक प्रत्येक जावन पिडेस्तांची तूं बिरमोत पाव. आनी सर्व बरें दिवच्या आमच्या सुमया लागचें तुजे पदवेदार विनतेन जोड दी तांकां भलायकी कुडीची आनी चड कर्ण आत्म्याची आनी संगतास शेवट पर्यान देवाचे साकरेंत तीर रावूंक जाय जाल्लो सर्व आदार शिकी पावासर तो दीस जेदवा तुवें भोगच्या त्या सण सुखांत आमी वांटेली जावन तुज्या उपकारा पासोतूं आमी तुका हरसूंच्याक आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलें बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमितजे संगता स्त्रिया मिते तूं सदैव आनी सदैवी फावो तुजे कुशीचें जिजो. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदा आनी सदा सर्वथा आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलें बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमितजे संगता स्त्रिया मिते तूं सदैव आनी सदैवी फावो तुज्या कुशीचें जिजो. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदा आनी सदा सर्वथा आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलें बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तालेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमितजे संगता स्त्रिया मिते तूं सदैव आनी सदैवी फावो तुज्या कुशीचें जिजो. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सदा आनी सदा सर्वथा आमेन. सारिता आमा पासत विनाती कर सच्चा पासून आमी फावो जावचे खातीर मागया. हे देवा सारिताक वर्ती करपा तुवें फावो केली. ते कृपेन दुस्मानाचो तिणें मोग केलो आनी आपल्या काळजांत आनी कपालार तुज्या मोगाचें आनी तुज्या पाशावांचे गुर्तो तिणें ववयले. तिचे विनतेन आनी तिच्या पुण्या पासत दुस्मानांक आमी बक्षिसें आनी तुजो पाशाव नियाळीसो आनी अशें बोळ्यांक आनी रडतल्यांक बसयलां तें इनाम आमकां लाभाशें कर. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमी देवाचो आशिर्वाद सारिता मारिफात जोडून घेवया. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सारिता मारिफात तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. गच्छा बाबा भयणीनो, दुसऱ्या दिसाचें भक्तीपण सर संपता आनी तिसऱ्या दिसाचें भक्तीपण
संजेर 8 वरांचेर म्हणजे शुक्रारा दीस संजेर 8 वरांचेर डिवायन टीव्हीचेर प्रसार जातले. तुमी मागण्यांत मेळोंक जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती आसा. देव बरें करूं. आमकां आशीर्वाद दिवं